जय जय तुका जेजू. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां फावूस जालां. जुवो सवांजेल 2रो अध्याय वाक्य 1 ते 11. जॉन चॅप्टर 2 वर्सेस 1 to 11. 2 दिसां उपरांत गलिलियाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताचे सिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवां जेजूची आवयन ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्या? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताचे आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे सुद्दाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कळशे सोमचे तसले पात्राचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी ते कांड पर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतले थोडे काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्यान व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक उसपून वेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोणी जाल्यारय उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैऱ्यान दोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. हें आपलें पयलें आसर जेजून गलिलियाच्या काना शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शिस ताका सतमानूंक लागले. हे उतारास आमकां फावूस जाला. काना नगरी लग्नांत जेजून केल्लें पयलें अजाप. आनी खंडी सावन ह्या अजापा द्वारे जेजूचें मिसांव उक्त्यान परगट जाता. जेजूची सकत कसली, जेजू कोण म्हणलें लोकांक समजता. आनी जेजून केल्ले अजाप आनी अद्भुतां पळोवन लोक सगळो शर्मेलो आनी जेजूचो खरें फाटलावदार जाले जायते जाण. प्रत्येक जावन शिस्त तेदोळ मुसर कांय तांकां कळीत नासलें. जेजू फाटलाव मात करताले आनी ते पयले अजाप करता आसतना सगळे शिस्ताचे सांगता आसले. आनी तांणी पळयलें आनी तांणींत तें उदक भरलें सोमाडे आनी तांणींत आनी काण कारबाराक दिलें तांणींत. तांकां गुत्त आसलें आनी उदक आसलें वायन जाल्लें पळोवन एक विशेश एक व्हडलें अजाप त्या लग्नाच्या कार्यांत घडलें. आजुनूय आमी हे लग्नाचें कार्य पवित्रपणी करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. कित्याक लग्नाच्या कार्यांत देवाची दराळ आशिर्वादां मेळटात आनी मनशांनी बागार देवानंत जोडचें तांकां आनी तांच्या लग्न जिविताक म्हळ्यार देवाच्या कामांत देवाच्या सेवेंत तांकां मंदरसून व्हरूंक देवान तांकां आशिर्वादीत करचें. देखून आमी समजून कांय आमचें लग्न जिवीत कितलें म्हत्वाचें. आमच्या लग्न जिवितांत कितें पुरा देवान केलां आज आमी समजून काण घेता. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज जायती लग्न जिविताची जोडयो तुटून पडटात. कितले गे डायवर्स आनी आमच्या मंगळूर देशेंत जायते डायवर्स जाते आसात. कित्या खातीर? कित्याक म्हळ्यार देवाचें हजरपण ती बगिनात. देवाचें हजरपण आसा म्हूण ती चिंतिनात आनी तें लग्न देवान केल्लें म्हणून चिंतिनात. देखून आज ह्यो पुरो संगती घडटात. कित्याक आमच्या लग्न जिवितांत देवाक प्रामुख्यता ना आनी वायट देवाक मानवनांतल्यो पुरो संगती आमच्या कार्यांनी आजकाल घडटात. आमचे रोस जावं दी, आमची काजारां जावं दी, देवाक मानवाचें त्या पवित्रपण आमी सांबाळिना. त्या पवित्रपणांत ते लग्नाचें कार्य आमी करिना. त्या पवित्रपणान त्या रोसाचें कार्य आमी करिना. कितलें बोम मारल्यार एमसीन जावं दी, घरच्या यजमान्यान जावं दी, कोणें सांगल्यार पूण लोक तांची कर्तुवां करते आसतात. देखून हें समजून काण घेवन आमचें लग्न जिवीत एक व्हडती एक बुन्याद जावन आसा. ह्या संवसारांत श्रेश्ठेच्या कामांत मेतेर जावचें व्हडलें एक धेन जावन आसा लग्न जिवीत. आनी जेजूच्या त्या म्हत्वाचें एक लग्न जिवीत जावन आसा. जेजून तें आशिर्वादीत केल्लें लग्न जिवीत. कितें उणें पडल्यार तें भरती करून दिल्लें लग्न जिवीत. देखून आमच्या जिवितांत जेजू सांगता आमी जियेता जाल्यार आजकाल मस्त आमी जोडी पळयता. आमच्या
रिन्युवलांत कॅरिझमॅटिकांत काजर जाल्ली ती पयल्या सुवातेर खंय एक रेतीरेक वेतात या काजर जावच्या पयलें एक रेतीर करतात त्या रेतीर केल्ल्या वरवीं देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं तांच्या जिवितांत कितें पुरो उणेपण आसा तें तांकां कळटा आनी ते भरतीकर मुखार वचोंक मस्त पेसाडटा पूण आमी हर एक कार्य करतना कितलोय आमी दुडूय करता कितलो वेळी जाल्यार उबाड करता पूण आमकां त्या लग्नाच्या जिविताक एक प्रिपेरेशन जावन एक कालयेक कितें ती रसपेर करनात देखून ते दोतोन करतात आसतली काय काजराची दोतोन ती रसपेर करनात न्ही ते सर्टिफिकेट जायचे त्या खातीर पूण ताच्या पयलें हर एक काजर आमच्या जोड्यान एक रेतीरेक एक 5 दिसांच्या रेसिडेन्शियल रेतीरेक वचून एक बरें करून एक फावंडेशन घाल एक बरें एक क्रिस्तांव जिवीत जियोंक एक बरें एक लग्न जिवीत जियोंक तांणी फुडें सरल्यार तांच्या जिवितांत आशिर्वादां खंडीत मेळटात आमचे तशें कोण येता जाल्यार तांकां आमी पयले तांकां रेतीरेक धाडटा एक रेतीर करा नाजाल्यार तुमकां कितें म्हळ्यार मुखल्या दिसांनी कितें प्रॉब्लेम जाता आसतना ते आजकाल फेस करूंक सोंसणीकाय आसना मनशां थंय आतां कितें जालें आतां जालें मागीर एका घडयेन जालें एक तोंडान उसान जालें हांवें डायवर्स दिता म्हणटा सैतानाक कळ्ळें तूं डायवर्स दिता मागीर तुका सोडिना डायवर्स दिता म्हणसरी तो सोडिना सैतानी तुज्या जिवितांत तुज्या लग्ना जिवितांत प्रवेश जाता देखून लग्ना जिवितांत दोगांनी मात्र आसचें आनी तातूंत जेजून मात्र प्रवेश जावचें दुसऱ्या कोणाकी प्रवेश जावंक आमी कोणाकी हक्क दिवं नसो अवकाश दिवंकच नसो लग्ना जिवितांत घोव आनी बायल आनी सोमी तितलेंत पुरो कितें आसलें तें सारकें करूंक जाता तिसऱ्या मनशान लग्न जिविताच्या खंयच्याय एका मनशांत घोव बायले तें प्रवेश जावं नजो प्रवेश जाता जाल्यार तो खंडीत जावन त्या लग्न जिवीत पाड करूंक येता जाल्यार खंडीत ताका भोगसाणें आसचें ना देखून ह्यो समजोनी आमी खाण घेवंक जायचे आयचे दिसा आमी दुसरें वचप आमी आयकता कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले 12वो अध्याय 4 वाक्य ते आमकां सांगता थंय आत्मीक देण्या विशयी आज आमकां आपण दिता आत्मीक देणे जेजू की ते एक आत्मीक देणे अजापा अद्भुतां करचे तेंत आत्मीक देणे बौतिस्मा मारिफात म्हाका आनी तुका दिला ते आमी उपयोग करना जावंक पुरो ह्या तितलो भावार्थ ना जावंक पुरो आमकां ह्या तितले देवाच्या उतराची गुणाय आमकां ना जावंक पुरो आनी त्या प्रमाणे आमचें कमिटमेंट ना जावंक पुरो मस्त प्रॉब्लेम्स आसतात एका जिणेंत आमच्या जिणेंत देखून आत्मीक देणी विविध जावन आसात सर्व पवित्र आत्मोंत ती दिता सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकाच समयाची आमी सेवा करता कितें तूं बरें काम ह्या समाजांत करताय कितें बरें काम तुज्या कुटुंबांत करताय कितें बरें काम तुज्या फिरगेजेक ह्या वाड्यांत करताय तें सगळें समयाचें तुवें सेवा करची सेवाक म्हळ्यार गाली देवाचें उतर वचचें प्रेज एंड वर्शीप लीड करचें म्युजिशियन जावचें ती मात्र सेवा न्हय खंयची सेवा जावंक पुरो तूं सोशल वर्क करताय खंयचे ती देवाची तुवें सेवा करची आनी सोम्याची तुवें सेवा करची आनी एकच समयाची आमी सेवा करची आनी कामांय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण समेस्तान ती कामां जारी करता तो देव एकलोच हर एकल्याच्या जिवितांत तुज्या लग्ना जिवितांत ती काम करता तो देव एकलोच तुका माया मगान एकवटान रावंक कृपा दिताय तो देव एकलोच तुज्या जिणेंत सगळें बरेंपण हाडूंक बेसारता तो देव एकलोच आनी मुखार सांगता हर एकल्यान थंय दिसून येता त्या पवित्र आत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदाया पासून दिल्यात आनी जेजू थंय ही देणी आसली आनी जेजूक तें अभिशेक आसलें आपल्या बापानंत ताका अभिशेक करण्या संवसाराक धाडिल्लो देवाच्या गोपांत आसलेल्या जेजूक देवाच्या गोपांत म्हणटा गोपांत म्हळ्यार ताच्या हुस्क्यार ताच्या गोपांत ताच्या सांगत आसलो जेजू ह्या संवसाराक आयलो आनी तो उजवाड जावन आयलो आनी ती देणी आमकां सांपावलो अशें सांगता अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जानवायाचें उतार परगडचें देणें दिता आनी एकल्याक अर्थून विवार दिवचें देणें दिता एकल्याक त्या आत्म्या थंय भावार्थाचें देणें मेळटा आनी एकल्याक पिडा गूण करचें देणें मेळटा एकल्याक आश्चर्यां करचें देणें मेळटा आनी एकल्याक प्रवाद करचें देणें मेळटा तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे पारखून पळोवचें देणें मेळटा एकल्याक विचित्र भासो उलोवचें देणें मेळटा आनी एकल्याक भासांचो अर्थ सांगचें देणें मेळटा पूण ही सर्व देणी दिता एकलोच आनी तसो आत्मो आपल्या खुशे प्रमाणे एकल्याक तो ती वांटून दिता देखून आज तुज्या जिवितांत तुवें पळयलें गेल्यार हातूंतलें एक देणें म्हणी तुज्या जिवितांत आसा सोदून काड आनी माग
आनी तें देणे वापर हेरांच्या बरेपणा खातीर. ते दाळा देव आनीकी ब्लेसिंगां, देव आनीकी आशिर्वादां तुज्या कुटुंबाचेर वत्ता. कित्याक देवान दिल्लेलें देणें तुवें पूर्ण दवरूनाय बेगार ते हेरांच्या बरेपणा खातीर तूं गळशिलाय म्हणून शाबासकी देव तुका फावो करतलो, शाबासकी दितलो, शाल पांघरून तुका सन्मान करतलो सर्गींच्या राजान. देखून देवान दिल्ले हर एकल्या मनशांतय तूं कितलो ह्या एज्युकेशन हातुरलो जावं दी, एज्युकेशन हातुरलो जावं दी, कोणीय तो जावं दी, ज्या मनशान बॅप्तिस्म कान गेला, ज्या मनशान सक्रामेंत घेतल्यात, जे कोण जेजूक पाती येता, जेजूक आराधन करता, जेजू समी सोडून दर म्हणून मानून घेता, तशें थंय अंतले एक देणें तरी खंडीत जावन आसा. म्हज्या भावा आनी भयणी, खंडीत जावन आसा. तें आमी उर्जीत करूंक, तें आमी एक्टिवेट करूंक जेजू कडेन मागूंक जाय आनी तें सोदून काडूंक जाय. म्हणजे तें कसलें देणें आसा गे म्हणून तें सोदून काडल्यार खंडीत तें देणें उपयोग करूंक जाता. ना जाल्यार त्या मातये पंदा पूर्ण दवरल्या एकल्या मनशा बरी आमी जाता. देखून ना देवान दिल्लें देणें खंयचें म्हणून सोदून काडया आनी खंडीत जेजून आज कशें काना नागरी तें अजाप केलें आनी तशेंच आमच्या जिवितांनी खंयचें देणें आसा म्हणून सोदून काडया. आनी त्या दीस कळ्ळें जेजू थंय तें देणें आसा म्हणून. मरियमाक गुप्त आसलें, देखून सांगलें ताका तो कितें करत तें सांगता तें तुमी करा म्हणून. आनी जेजूचो टायम लागीं हाडलो. जावंक पुरो तें अजाप मागीर करूंक आसलें, पूण वेळा काळाचेरय ताका अधिकार आसा म्हणून जेजून दाखोवन दिलें. देखून तुज्या जिवितांनी अजापांनी अद्भुतां करूंक देवाक वेळ काळ आनीक चड आसल्यार तो लागीं हाडनी तुज्या जिवितांत अजापांनी अद्भुतां करूंक जेजूक जाता. आजुनूय तो करता आनी तुजें तें आसलेलें देणें तो खंडीत तुका दाखोवन दितलो, तें उर्जीत करतलो, आशिर्वादीत करतलो आनी हेरांच्या बरेपणा खातीर, पवित्र सभेच्या उदरगते खातीर तें वापरूंक तुका देव सर रितीची कुमोग तुमकां करतलो म्हणून हें आमचें मागणें जावं दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले आम बक्षिता, तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीचे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेजो भगवंती मरिये देवाच्या माये अम्मा बापी हांगा खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक बरो साबत दीस मागता. देव बरें करूं.